प्रितीच्या बाबुडीनो भाग्यो जेवास आमचे गोंय दामाव दियोसिजीच्या आस्कराचे परबेची 9 दिसांची तयारेंत आमी आसा. आयज नोव्हेनांचो दुसरो दीस जेदराची 8 तारीख सोमार. ह्या दिसान भेटयला 2 प्रांतीक गोवळीक संचालय डायसिजन पास्टरल सेक्रेटेरिएट आनी दोतोनीच्या केंद्राक अपॉस्टॉलिकल कॅथेकॅथिकल अपॉस्टोलेट ह्या खात्यांच्या वावरा खातीर 9-15 मीस किरीत रोमारीचे मीस. आजच्या दिसा आमी मागता राया आनी पेरने वाराडारांच्या गोवळ्या खातीर आनी तुमकां फिरगोसकारा खातीर ह्या सकाळी 9:15 मिसार सांजे 4 वाजता दुसरे रोमारीचे मीस बेनावली आनी पोंडा वाराड. राया पेरने वाराडा खाल येतात त्यो फिरगोच्यो ह्यो राया डिनरींत आलेम कामुली दे सालसेट कुर्तोरी लोतोली मायना कुर्तोरी राशोल आनी राया. पेरने वाराड आरांबोल मायना कोरगांव मांद्रे मोर्शी पेरने केरी तिराकोल तोर्मास तुवें आनी वायदोंगोर. बेनावली डिनरी तांचे 2 फिरगोसो बेनावलेत हांकां गांवांक होली ट्रिनिटी आनी सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट बेतालबाती कार्मोना कावेलोसी कोलवा ओल्ली सेरावली आनी वार्का. पोंडा वाराड तांचे फिरगोसो बोरी मार्डोल पंचवाडी पोंडा शिरोडा आनी उसगांव. आतां आमचे मदें आसा ती राया पेरने वाराड तुमकां भाव भयणींक मायमुगा सेवकार तशेंच तुमच्या गोवळ्यांक जे तुमचे बरोबर आयल्यात. कितें भाशेन आयज ही मिसाची भेट भेटयतलो याज्ञीक लिगोरीन जो राया वाराडाचो विकार आनी देवाच्या उतराची मोडणी प्रवचन करतलो जेझुईट याज्ञीक फादर फेलिक्स आनी तशेंच हेरूय वाराडाचे याज्ञिकांक आमी हो येवकार पाठयता. तर मुक्तीपणी हे मिसाचे भेटेन आमी सगलीं वांटो घेवया. पवित्र मिसाचे भेटे सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावया. एकलोच आमचो सोमी. Eklots amso somi, ekos amso bavar, ekos amso bautis, eklots amso Deobar, eklots amso somi, ekos amso bavar, ekos amso bautis, eklots amso Deobar, ovitat mea vormi. Shantiच्या बानपासान सगळीं एकूच जावच्या आमकां आपोवन हाडल्यात देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबाय, एकूच आमचो बावतेस, एकलोच आमचो देवबाब. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबाय, एकूच आमचो बावतेस, एकलोच आमचो देवबाब. एकाच आत्म्याक वरवीं एकूच गोडचे खातीर एकाच जिवाची ओड आमकां आपोवन हाडल्यात देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबाय, एकूच आमचो बावतेस, एकलोच आमचो देवबाब. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबाय, एकूच आमचो बावतेस, एकलोच आमचो देवबाब.
आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देव बाब, एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देव बाब, सगळ्यांक एक परवासो, सगळ्यांक एकूच आशा, सगळ्यांक एकूच जीवन, सगळ्यांक एक आपोले, देखून आमी गायता, एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देव बाब, एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देव बाब. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आयच्या दुसऱ्या नोवेनाचो विशय पागिवोन तुजे वाजान पवित्र स्नानाची ग्रेस्काय वाडयली. आमी आमचो क्रिस्ती भावार्थ वाडोवया. मोगाच्या भयणी भावांनो, पवित्र स्नानाचो संस्कार देव कृपेचें दार आमकां उक्तें करता आनी आमी ह्या दारवट्यांतल्यान प्रवेश करून भावार्थाचें जिवीत जिवन देवाचे दौलतीचे ग्रेस्कायेन ग्रेस जायत वेता. आज पवित्र सभा सोमयाच्या स्नानाची परब समोर ओंपता. ही परब आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक आमचे पौरोहितीक यात्रेंत देवा तांय एकवट जोडून मनशां तांय सोबागेलीपणान वागूंक आनी सांगाती पवित्र स्नानाचे आपोवण्या फुडें व्हरूंक बळ आनी स्फूर्ती दिता. भाग्योन तुजे वाजान आपल्या यादनिकी मुयनेरपणांतल्यान पवित्र स्नानाची ग्रेस्काय वाडयली. आमकां दिल्लो भावार्थ आमी सांबाळूंक आनी पवित्र स्नानाचे ग्रेस्कायेन वाडोवच्या दुसऱ्या नोवेनाक मिसांत देवाचो आदार आमकां मागुया. तशेंच ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना मागलेली ते सवा फावो जाल्यात देखून दिनवासींच्या मनान मीस भेटयता. एलन आनी मॅविस फालेरो तशेंच ट्रिशा आनी फिलीप रॉड्रिगीज आपल्या काजराचें तिसरें वरोस समोर ओंपतात. तर तांचेर देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी सगळीं कालतेपणी मागुया. आनी आमच्यो अस्कोतायो चुकी पातकां ओळखून घेवन सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन ती सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कोन, क्रिस्ता काकूत कोन, सोमिया काकूत कोन. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका विनवस्ता, तुझ्या दुर्वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बाबाच्या एकल्याच पुत्रा, सोमिया देवाची शिणी, तूं संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर, तूं बाबाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणी आयकून घे, कित्याक तुमी आज्ञा सांगाती. देव बापाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता, एकलो सुखोवीत, एकलो सुइश्वर, एकलो सुपरमेश्वर. प्रार्थुया. तुमची सगळीं ते सवां हे वेळान तुमच्या मनांत हाडून ह्या बागीवन जुजेबाजाच्या पांयां सरशी आमी दवरुया. सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, जॉर्दान न्हंयत जेजून स्नान घेतलें, पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी तो तुजो आपुरबायचो पूत म्हूण तुवें सोबे माजार परगटले. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मलोल्या आनी तुवें आपणायलोल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान तीर रावंक कृपा दी. आमी मागता आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतानी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. बसूया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें विचून काडलोलो संतोश म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक खरी न्हीद हाडूंक म्हज्या आत्म्यान भरलोलो. बोब मारून तो आड्डो ना, आपलो ताळो रस्त्याचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बेत मोडिना, मिणमिणटी वाट पालयना. खरे नितीची राजवट विस्वासीपणान हाडटा. खरी न्हीद प्रितुमेचेर स्थापसोर तो हालचो ना, चेपोन दामोन उरचो ना. ताच्या धर्मशास्त्राची वाट दीप जुवें पळयत आसात. सर्वेस्पर अशें सांगता, नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें धरला, तुका हांवें आकारला. कुड्ड्यांचे दोळे उगडूंक,
कोयदी गुलाम जालोल्यांक बोणकोणींतली सुटका दिवंक, काळके खोणींत बसलोल्यांक खोणींतली भायर काडूंक, म्हजे पोरजेचो कोरार आनी राष्ट्राचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतोरें. जबाब. सोर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. देवाच्या भुरग्यानो सोर्वेस्पोराक मोहिमा दियात. ताच्या नांवाक फावो ती मोहिमा सोर्वेस्पोराक दियात. ताच्या पवित्र मंदिरान सोर्वेस्पोराक पोरणीपाट करात. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सोर्वेस्पोराचो ताळो उदकां वयल्यान घासता. दर्याचे ल्हारां ओसाडीचेर सोर्वेस्पोर उबो जाला. सोर्वेस्पोराचो ताळो कितलो गणगणीत, कितल्या दोबाज्यान घासता सोर्वेस्पोराचो ताळो. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. मोहिमेवोन देवाचो गणगण सुटलो. ताच्या मंदिरान सगळ्याचो एकूच साथ घासता. मोहिमा. दर्या सागरा वयर सोर्वेस्पोरान शिवासन मांडलां. सासनाक राजा कसो सोर्वेस्पोर शिवासनार बसला. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोरजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. स्वर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो आपुरबायचो पूत, ताचें तुमी आयकात. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुआंव देवाचें उतर पुरगोडटालो म्हणून म्हजे फाटल्यान म्हजे वोन बडवंत एकलो येता. सोरपोट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. त्या दिसांनी गलिलायांतल्या नाजारेत थावन जेजू आयलो आनी जुआवान ताका जॉर्दानांत स्नान दिलें. आनीक उदकांतलो वयर सोरोना फुडें स्वर्ग उक्तो जाल्लो आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान देवून ताचेर वयर थारलोलो ताणें देखलो. आनीक स्वर्गार थावन अशी जाप जाली, तूं म्हजो व्हड ओपुरबायेचो पूत, तुजेर आसा म्हजें दादोसपण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या बाबा भयणींनो, गेल्ल्या 2 आठवडे आमी नातालाच्या सोमयार व नातालाच्या काळांत आसलेल्या आनी नातालांचो आतां काळ संपून आमी आतां साद्या काळांत प्रवेश करता. ह्याच परबेचे
परबेंत आमी वांटो घेतना हे जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आयज आमी समोरमता. एके भाशेन आमी नाताळाच्या काळांत जेजूक एक ल्हान बाळक कसो आमी पळयलो आनी आयज आमी ही परब करतना जेजूक आमी एके भाशेन व्हडलो मनीस जालोलो आमी पळयता. ह्याच जेजूच्या पवित्र स्नानांत एके भाशेन पवित्र त्रित्वी आपल्याक परगट करता. आमी आयकलां शिव वर्तमानांतल्यान कशे तरेन स्वर्ग उक्तो जावन पारव्याच्या बेसांत पवित्र आत्मो जेजूचेर देंवता आनी तोच जेजूचो बाप आपल्या पुताक आपुरबायेचो पूत कसो आनी मोगाळ पूत कसो ह्या उतरांनी पाचारता. आनी दुसरे वाटेन आमी पळयलां कशे तरेन जेजू देवाचो पूत म्हूण परगट जाता. आनी हेच पवित्र स्नानाचे स्नान घेतल्या उपरांत जेजूची एके भाशेन ताचें कार्य मिसावन चालू जाता. प्रितीच्या भावा भयणींनो, जेन्ना आयज आमी ह्या दुसऱ्या नोवेनाच्या दिसांत आसाव भाग्यवंत जुजे वाजाचें आनी ह्याच भाग्यवंत जुजे वाजाच्या ह्या दुसऱ्या नोवेनाचो विशय जावन आसा भाग्यवंत जुजे वाजान पवित्र स्नानाची ग्रेस्तकाय वाडयली. आमी आमचो क्रिस्ती भावार्थ वाडोवया. भाग्यवंत जुजे वाजान बावतिजमाचे पवित्र स्नानाचे समजणी घेतली आनी ही समजणी घेतल्या उपरांत सगल्या जेजूच्या गुणांनी तो भरलोलो आनी एके भाशेन हीच ग्रेस्तकाय आपल्या जिवितांत बाळगून दवरून पवित्र सोबेच्या सेवेक तो भायर सरलो. आमी कशे तरेन आमच्या भाग्यवंत जुजे वाजाक पळयतलीं आनी कसली ग्रेस्तकाय तो सांबाळून आसलेलो आनी कशे तरेन ही ग्रेस्तकाय ताणें वांटली आनी आमचो भावार्थ कशे तरेन वाडोवचो ह्या विशयाचेर लक्ष घालून नियाळ करुया. घेवन आदार ह्या आयच्या वाचपाचो. अशेंच आफ्रिकेक 4 मनीस ट्रेनीक वचोंक रावताले आनी ही ट्रेन येवंक मातशे वेळ जालो, डिले जाली ट्रेन आनी हाका लागून थोडो वेळ ते सारताले 4 मनीस. आनी जेन्ना तांकां गमून येता एक ट्रेन येवपाची जाली म्हूण ते धांवून वेतात ट्रेन दवरूंक, ट्रेनींत प्रवास करूंक. आनी हे धांवतना त्या बाजारांतल्यान धांवतना एक भुरगो थंय आपोल विंगतालो वो फळां विंगतालो. आनी जेन्ना हे धांवतना हे चौगूय मनीस एके भाशेन ह्या भुरग्याच्या गाड्याक आडटात आनी सगळीं फळां सकलाक पडटात. भुरगो हो ताका दिसूंक येना आसलेलें, कुड्डो आसलेलो आनी 3 जाण ते धांवत वेतात. परवानगीक एके भाशेन परवा करिनात ह्या भुरग्याची कितें परिस्थिती जाल्या वो ना ती. पूण तातूंतलो एकलो थांबता आनी पळयता आनी सगळे जे फळां आपोल वो आनी दुसरीं फळां पडलेलीं ती विंचून तो त्या गाड्याचेर ताच्या पांटल्यान तो घालता. आनी होच मनीस थोडीं फळां एके भाशेन पेड्ड्यार जालेलीं पडोन सकलाक आनी ताचें मोळ तो आपल्या पाकिटांतले थोडे पयशे काडून ह्या भुरग्याच्या बोळसांत घालता आनी ताका सांगता, बरीं आसा तीं फळां हांवें तुज्या पांटल्यान घातल्यान, तुज्या गाड्याचेर घातल्यान आनी जीं फळां पेड्ड्यार जालेलीं पडून ताचें मोळ हांवें तुज्या बोळसांत थोडेशे पयशे घातल्यात. आनी तो वचूंक लागता. पूण हो भुरगो एके भाशेन म्हणटा, सर, आर यू जिजस?
तूं जेजू हो भुरगो ह्या मनशाक विचारता. प्रितीच्या बाबा भयणींनो, आयज आमी ही पवित्र जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब करता. एके भाशेन ही पवित्र स्नानाची परब आमकां जण एकल्याक आमंत्रण करता. कशे तरेन आमी जेजू भाशेन जिवीत जिवंक जाय, जेजू भाशेन उलोवंक जाय, जेजू भाशेन चिंतूंक जाय, जेजू भाशेन आमचो स्वभाव जावंक जाय. एकामेका सवें कशी जियेची जेजू आमकां दाखयता. आनी ही पवित्र स्नानाची परब आमकां उलो करता आमचें जिवीत, आमचो भावार्थ वाडोवंक. हीच ग्रेस्तकाय बायगोन जुजे वाजान आपल्या जिवितांत दवरली आनी जियेलो आनी चालत्या जिवितांतल्यान ताणें दाखोवन दिली. आमकां तर ह्याच आमच्या जेन्ना आमी जेजूच्या पवित्र स्नानाचेर आमचे दोळे मारता वा आमी पळयता जाल्यार आमकां एक उगडास कोत्ता आयच्या जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आमच्या बावतिजमाची. आनी आमच्या बावतिजमाची जरी तर आमकां फळां मेवतलीं, समजणी मेवतली, ओळख मेवतली जाल्यार ह्या आयच्या पवित्र जेजूच्या पवित्र स्नानाचेर आमी नदर मारूया. 4 मुद्दे आमी घेवया. समजणेक कशे तरेन आमकांय जण एकल्यान जशे परेन जेजूक ह्या संवसारांत देव बापान धाडलो, विचलो, आपलो मालगोडो पूत कसो, थंयच परेन जण एकल्याक देवान विंचून काडल्यान. पयले सुवातेर जेजू देवाचो पूत जावनूय ताका पवित्र स्नानाची कसली गरज आसलेली? पवित्र स्नान घेवंक ताका गरज आसलेली काय? म्हाका जाल्यार दिसना. कांय पातक कांय करूंक ना. जेजून कसलेंच पातक आदारूंक ना जाल्यार ताका पवित्र स्नानाची गरज कित्याक पडली? आनी हेंच पवित्र स्नान घेवंक जेन्ना जेजू आयलो एके भाशेन ताका एक म्हत्वाचें गूण ताका हो मुद्दे ताका पळोवंक मेवले. पयलो मुद्दो म्हणल्यार इट वॉज अ मोमेंट ऑफ आयडेंटिफिकेशन. जेजून आपले पोरजेक ओळखून घेतलो. जी आपली पोरजां पातकांत जियेताली तांकां गरज आसलेले हे पातकांतली सोडवून तांकां फावो जावंक जेजू एके भाशेन आपल्या मनशा सारको जाता. आपल्याकूच आपले पोरजेच्या एकचारान तो भरता. जेजूक गरज नासलेली पवित्र स्नानाची, पूण आपूण आपले पोरजे सारको जाता. तांचें दूख तो सजमोता. जी पातकांत वडवडटालीं तांकां पातकांतली सोडवून दिवंक जेजू एके भाशेन मनशाचें रूप घेवन मनशा मदें जिवंक तांकां सोडवून दिवंक ताका लागून पवित्र स्नान तो घेता. हेंच जेजूच्या पवित्र स्नानाचेर नदर मारतना बायगोन जुजे वाजान कसली ग्रेस्तकाय आपणावली हे बावतिजमा वरवीं. बायगोन जुजेक आशा आसलेली आवंडो आसलेलो सेलोन ओ श्रीलंका गांवांत वचून कार्य करूंक, देवाचें मिसांव फुडें व्हरूंक. ताका गमन आयलोलें कशे तरेन हे श्रीलंका त्या गांवांत कातोल्क सभा पिडापीड सुंचताली. जेन्ना थंय डाच विदेशी हे लोक आसलेले तांकां जायती पिडापीड दिताले. आनी होच बायगोंत जुजे वाज एके भाशेन ह्या लोकांचें दूख समजून घेता, तांकां ओळखून घेता, तांचे त्रास आपले त्रास करून घेता, तांचें दूख आपलें दूख करून घेता आनी अशे तरेन तांकां वळखून घेता. आमकांय जण एकल्याक देवान विंचून काडल्यान आनी हेच बावतिजमा वरवीं आमकांय देवाची भुरगीं कशीं आमकां देवान केल्यान, आमकां आपलीं भुरगीं कशीं आपणायल्यान. आनी हेंच बावतिजमाचे जे तर आमी करार करतात ते आमी जियेता जाल्यार आमकां एकामेका सवे आमी कशे तरेन जिवंक जाय, एकामेकाच्या दुखांत आमी कसो वांटो घेवंक जाय, एका कशे तरेन आमी समजूंक जाय तें आमकां जेजू दाखयता, बायगोन जुजेय दाखयता. We need to be sensitive to the needs of others.
आनी तेन्नाच की आमी दुसऱ्यांचें दूख ओळखूंक पावतल्यांक, दुसऱ्यांक गरजेच्या वेळार आमी तांकां पावतल्यांक. सो जावं दी आमचें जिवीत जे देवान इजायास प्रवाद्याक विचून काडलो, एक मालगोडो प्रवादी कसो, तेच परेन जेजूकूय ह्या संवसारान धाडून आनी बायगोन जुझ्याकूय ह्या संवसारान धाडून बायगोन जुझेन बावतिजमाची ग्रेस्तकाय एके भाशेन ओ तत्वां गूण आपणायले आनी दुसऱ्यांचे एके भाशेन सेवा चाकरी करूंक तो गेलो. दुसरो मुद्दो म्हणल्यार फॉर जिजस इट वॉज अ मोमेंट ऑफ कन्विक्शन. जेजू एके भाशेन समजून घेतला आपलो स्वभाव आनी देवाचें मिसांव. ही केम टू नो हीज आयडेंटिटी एंड द मिशन. आयडेंटिटी कसली? स्वभाव जावन आसलो एक देवाचो पूत आनी मिसांव जावन आसलें वचून प्रवाचन करूंक, देवाची बरी खबर दिवंक, जे कोणाक दिश्टीपण आसलें तांकां दिश्ट दिवंक, जे कोण तोंटे आसलेले तांकां चलूंक दिवंक. एके भाशेन जायती पेकोणी जेजून आपल्या दिसाच्या दिसाक लोकांक बरो करीत गेलो. प्रितीच्या भावा भयणींनो, बायगोन जुझेय एके भाशेन आपलेय स्वभाव देवाचो पूत कसो जालो. बावतिजमा वरवीं देवान बायगोन जुझेक एक पूत कसो आपणायलो आनी होच बायगोन जुझे श्रीलंकेंत वचून देवाचें मिसांव फुडें व्हरूंक एक भिकाराचें स्वभाव तो घेता. एक भिकारी कसो जावन श्रीलंकेंत तो वेता देवाचें मिसांव फुडें करूंक, फुडें व्हरूंक. हें कित्याक लागून घडलें काय? कित्याक ताणें वळखून घेतलें, समजून घेतलें आपलो स्वभाव. हू आर वी? हू एम आय? Each one of us is a son and a daughter of God. आनी त्याच बावतिजमा वरवीं देवान आमकां जण एकल्याक आपली भुरगीं केल्यात आनी आमकां जण एकल्याक मिसांव दिलेलें आसा बावतिजमा वरवीं. आनी आमी जण एकलीं ह्या देवाच्या जेजूच्या मिसांवान भागीदारां जातात बावतिजमा वरवीं. आनी हें जण एकल्याक मिसांव दिलेलें आसा. बायगोन जुझेन एक भिकारी कसो उपाय घेतलो देवाचें मिसांव फुडें व्हरूंक. भीक मागूंक लागलो आनी हे भिके वरवीं कातोल सोबेची एके भाशेन वळख ताका जाली त्या गांवांत. आयज आमकां देवान आपयल्यान आपली भुरगीं कशीं आनी आमकां जण एकल्याक मिसांव दिलेलें आसा. तरेचें मिसांव दिलेलें आसा. जावं दुसऱ्यांच्या गरजेक पावोवंक, जावं दुसरीं त्रासांत आसतना तांच्या आदाराक पावंक जायतीं मिसांवां देवान आमकां जण एकल्याक दिलेलीं आसात. आमी कसले उपाय घेतले काय हे मिसांव फुडें व्हरूंक? जे परी बायगोन जुझेन एक भिकारी कसो जावन हे मिसांवांत वांटो घेवंक पावलो, एक उपाय घेतलो. आमी कसले उपाय घेवंक जाय? आमी तर ह्या देवाचें मिसांव फुडें व्हरतलें जाल्यार तर मागुया आमी थोडे उपाय घेवन, जे उपाय आमकां आदाराक पडटले देवाचें मिसांव फुडें व्हरूंक, जे देवान आमकां कार्य दिलेलें आसा. ल्हानविकायेन, खालतीकायेन जे परी जुआंव बावतीस म्हणटा आयच्या वांजेलान की खालती जालो आनीक म्हज्या ओन येतलो आनी ताचे वाणांची वादी सुटोवंक म्हाका फावो ना म्हणटा. खालती काय आसूंक जाय. हें तर मिसांव आमी फुडें व्हरतलें जाल्यार. तिसरो मुद्दो जावन आसा फॉर जिजस इट वॉज अ मोमेंट ऑफ इक्विपमेंट. एके भाशेन जेजूक पवित्र आत्म्यान तयार केलो मिसावांक पावल मारूंक. आनी होच पवित्र आत्मो देंवलोलो मार्कू आपल्या शिव वर्तमानांतल्यान दाखयता. पारव्याच्या रुपान जेजूच्या जिवितांत पवित्र आत्मो देंवता तें चित्र आमच्या मुखार दवरता. पवित्र आत्मो आमची भितरली जीण गोट करता आनी होच इजायास प्रवाद्याकूय देवान पवित्र आत्म्यान भरलो आनी होच पवित्र आत्मो एके भाशेन धीर आनी गोटाय दिता.
प्रितीच्या भावा भयणींनो, जुजे वाजाकूय बावतिजमा वरवीं पवित्र आत्म्यान तो भरलेलो आनी जंय त्रास कश्ट आमची कातोल सभा थंय सोंसताली त्या त्रासान आनी हे विदेशी लोक एके भाशेन आसतना हे परिस्थितीन तो कसो गेलो काय, खंयच्यान ताका घोटाय आयली काय, खंयच्यान ताका धीर मेवलें काय. जेन्ना पवित्र आत्मो देंवता आनी आमच्या जिवितान रिगता आनी जे परी होच पवित्र आत्मो बायगेवन जुजेच्या जिवितांत रिगलो आनी ह्याच पवित्र आत्म्यान धीर आनी घोटाय बायगेवन जुजेक दिली. आनी ताकाच लागून हेच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक लागून कातोलिक सोबेची एके भाशेन ताका कार्य करूंक फावो जालें. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आमकांय जण एकल्याक पवित्र आत्म्यान भरलेले आसात बावतिजमाच्या वरवीं आनी ह्याच बावतिजमा वरवीं देवान आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें दिलेलें आसा आनी हेंच पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत घेवन एके भाशेन हो पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत आसता तेन्ना आमकां सुटका दिता, पातकांतली सुटका दिता आनी बावतिजमा वरवीं आमचें मूळ पातक बोगसता. आनी जेन्ना हें मूळ पातकाचें आमकां बोगसणें फावो जाता तेन्ना आमी उक्तीं जातात देवाच्या कार्याक, देवाच्या मिसावांक. आनी जेन्ना आमी जितलीं उक्तीं जातात देवाच्या कार्याक, देवाच्या उतराक, हो पवित्र आत्मो आमकां आदार करता. कसलेय कश्ट आसूं, त्रास आसूं, पूण होच पवित्र आत्मो आमकां धीर आनी घोटाय दिता. जावं दी आमचें जिवीत उक्तें दवरूंक ह्या पवित्र आत्म्यांक. आनी पवित्र आत्मो जेन्ना आमच्या जिवितांत येता कसलोच आमी भेदभाव करिनात. हें आमी पळयता बायगेवन जुजेच्या जिवितांत कशे तरेन भेदभाव करिनासतना जेन्ना सेलोन श्रीलंका गांवांत पावस नासलेलो आनी तोच थंयचो राजा विमला अधर्मा सुर्या II तेन्ना आपल्या मनशांक हाडून तांच्या देवाक उलो कर म्हणटा, पावस येवं दी म्हणटा. कांयच घडो ना. पूण जेन्ना बायगेवन जुजेक हो राजा आपयता आनी तुज्या देवाक उलो मार आनी ह्या देवाक उलो मार आमकां पावस मेळो. आनी होच बायगेवन जुजे देवाक उलो मारता आनी हें मागणें केल्या उपरांत घोशघोशांनी पावस थंय पडटा. एके भाशेन आमकां दिसून येता कशे तरेन बायगेवन जुजेन कोणाचे सोवेन भेदभाव करिना. होच पवित्र आत्मो आमकां शिटकायता भेदभाव करिनासतना जिवंक आनी आमचे मोदें कसलो भेदभाव नासतना आमच्या बावतिजमाचो उगडास करतना ह्या पवित्र आत्म्याचो उगडास धरून कसलोच भेदभाव करिनासतना आमी जिवंक आमकां आदार मागुया. चवथो आनी निमाणो मुद्दो जावन आसा, इट वॉज अ मोमेंट ऑफ डिसिजन फॉर जीजस टू मेक whether to get into the mission or not. एक निर्णय घेवंक ताका आदार जाता जेन्ना देव बाप म्हणटा, तूं म्हजो पूत सगले अपुरबायेचो, तुजेर आसा म्हजें दादोसपण. हीच उतरां जेजूक धीर आनी घोटाय दिता. आनी बावतिजमाच्या दिसाक हीच उतरां बायगेवन जुजेन गोडेक आयकलीं वो एके भाशेन ही उतरां बायगेवन जुजेक आदार जालो. निर्णय घेवंक त्रास देखून आसूंक, कश्ट देखून आसूंक, पूण हीच उतरां जीं उतरां देव बापान जेजूक म्हणलीं तींच उतरां आमकांय जण एकल्याक बावतिजमाच्या दिसाक म्हणलेलीं आसात. आमी जण एकलीं जावन आसात आपुरबायेचीं भुरगीं, देवाचीं भुरगीं, देवाच्या मोगाचीं भुरगीं. आनी जेन्ना होच देवाचो मोग आमच्या जिवितांत आसता, होच मोग आमकां एके भाशेन आदार करता बरो निर्णय घेवंक आनी देवाच्या मिसावान बायगेवन जुजे भाशेन वांटो घेवंक मिसावांक. प्रितीच्या भाव भयणींनो, जेन्ना आमी ह्या दुसऱ्या दिसाक नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाक आसा बायगेवन जुजेची,
बाय घेवन झुजे लागीं आमी आमचें काळीज आनी मन उबारुया. जे परीन ताणें बावतिजमांची ग्रेस्तकाय पवित्र स्नानांची ग्रेस्तकाय ओळखून घेतली, समजून घेतली, वाडलो हे ग्रेस्तकायेन, तेच परी आमचोय भावार्थ, आमचेय बावतिजमांची ग्रेस्तकाय जी आमकां देवान फुंक्याक दिलेली आसा, हें देणें बावतिजमांचें आमकां भेटलेलें आसा, ताचो बरे भाशेन समजणी घेवन, ओळखून घेवन, आनी जें कितें आमकां देवान बावतिजमांच्या दिसाक सांगलेलें, जावं मिसांव दिलेलें, जावं आमचो स्वभाव आमकां देवान दिलेलो, आपलीं भुरगीं कशीं दिलेलीं, हें सगलें आमी देवाच्या आदारान आनी बायगेवन झुजेचे मोजतीन आमकां जिवंक जण एकल्याक आदार मागुया. आमच्या बावतिजमा वरवीं आमकां जेसून मिसांव दिलां, हे मिसांव आमच्या जिवितान आमी जिवंक आमकां आदार जाय. सगळीं उबी रावया आनी थोडींच आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. पवित्र स्नानान आमी भुरगीं देवाचीं, आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भावार्थ्यांक तांच्या आपोवण्यांचें व्हडतेपण दर दिसा ओळखूंक, देवाच्या उतरांतल्यान प्रेरणा दिवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. पवित्र स्नानान आमी वांगडी पवित्र सोबेचे, आमच्या सरकारी सेवकांनी दर एका मनशाक आपलो दोन विचूंक आनी जिवंक कसलीच आडखळ हाडिना जावंक तांच्या मनांत उजवाड दिवून बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. पवित्र स्नानान आमी पवित्र आत्म्यान भरताव. आमच्या जिविताच्या कोश्टां आडकोळींनी, पिडेनी आनी आमी पवित्र आत्म्याची गोटाय आनी बळ अणभवूंक सोमेस्त कुडी मोनाची पिडा सोंसतल्या पासत बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. पवित्र स्नानान आमकां देवाक संस्कारल्यांत. कातोलीक पवित्र सभेंतलीं कोडसरून गेल्ल्यांनी आपल्या जिविताची नवसरणी करून जेजूच्या हिंडांत एक जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आयज केरीत भाशेन दोन प्रांतीक, गवळीक, संचालयान आनी दोतोनीच्या केंद्राच्या वावरा पासत प्रार्थनाव तेन्ना आयज मिसा पेटेन वांटो घेतल्या राया, पेरने, बेनावली आनी पोंडा वारादांतल्या भावा भयणी पासत मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. बोस स्वर्गीच्या बापा, ह्या आमच्या भावां भयणांनी थोडीच आमच्यो गरजो तुजे मुखार दवरल्यात. बागेवन जेवाजाचे विणवणेन आमी जण एकल्यान आमच्या बावतिजमांत मेळलेली ह्या मिसावांची जबाबदारी, आमच्या बावतिजमांत मेळलेली कार्यां ताचीच विणवणेन
आनी तुज्या पुताच्या एकवटान रावन जिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. रुपे भांगार मागिना. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. आपल्या मनात आनी मनी आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. स्वर्गींच्या कोनवाळ्या बापा, तुज्या अपुरबाईच्या पुताक परगोट केलाय. त्या दिसाक आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशांची दया करून सगल्या संवसाराची पातकां धुवून काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रोगताच्या स्थानांत ती खुशी पाडली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटोवणी बोलदून ताचो कुर्साचो योन जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवून वचून दी. आमच्या सोरवंडारा जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोरताय, आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दान नदींत विचित्र कुडांनी पवित्र स्नानाचे तुजें नवें देणें तुवें परगोट केलें. मनीस जाल्लो तुजो सोब आमचे मोदें खरोच आसा म्हूण आमी सोतमांदूंक स्वर्गार्थान तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें. आनी दुबड्यांक सोडवणीची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माकून तुवें ताका अभिषेक केलोय. देखून आतां स्वर्गीच्या देवदूतांचे गायन संतोशान आमी पृथ्वेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता.
तुझ्या वैभवात उसर्गी तुका सर्वेस्पराची नावी येतात आतासून उसर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोरगो तुया तुझ्या कुर्साक आमी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सर्वज्ञाना आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेंचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसिस्को आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, बायगोन जुजे तिच्या पोती सांगाती, बायगोन धर्मदुता, बायगोन जुजे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाताक त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां एकूच मागणी शिकयला ते सगल्या भावार्थान हे वेळार आमी भेटोवया म्हणून. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे इन्यांक आमी बरवशान ओत्रेकताव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. शेळीच्या जेवणाक आपणे आसात ती आमी जोणेकली सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कूड आमच्या काळजान शेवंक फुडें सरतना गीत गावया. जेजू म्हाका तुजी गरज. Puja
प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. आमी तुजी कोरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसले आमचें जिवीत जावं दी. हें देणें आमकां फावो कोर म्हूण तुज्या आमी मागता तुज्या पुनर्जिवंत जेजूचे नांवी. थोडो वेळ बसया. ह्या रोमारीच्या मिसाक वांटो घेतलेल्या राया आनी पेरणे वारड्यांतल्या फिरगोसकारांक तांच्या गोवळ्यांक आमी दिन वाचता. अदीक करून फादर लिगोरिन्यो सजन आसा राया वारडाचो डीन आनी फादर रोलंड लीन पेरणे वारडाचो डीन, तशेंच तांचे सांगाता मिसाचे भेटेन आजी चलल्या पाद्रींक, मोटवाशांक, तुमकां लोकिकांक, फिरगोसकारांक, गायन मंडलाक आनी हेरा भाव भयणींक आमी काल सांतां दिन वाचता. थोड्योच कळवण्यो. ह्या आमच्या नोयानाच्या दिसांनी आमचो मिसांचो वेळ हे परी. सुमाराच्या दिसांनी सकाळीं 6 वाजता, उपरांत 7:30 वाजता रोमारीचे मीस 9:15 कोंकणी भाशेन ही सगळीं मिसां. उपरांत सांजेच्या वेळार रोमारीचे मीस 4 वाजता आनी इंग्लीश भाशेन 6 वाजता. आयतारा दिसा 14 तारीख जो आयतार आयला सकाळीं मीस पयले 5 वाजता, उपरांत 6 वाजता, 7:30, 9:15, 4:30 आनी इंग्लीश भाशेन 6:30 वाजता. हो फुडलो आयतार 14 तारीख आमी जाणटे आनी पिडेंता खातीर आमी भेटयता. देखून 9:15 जे रोमारीचे मीस आसा त्याच मिसाचेर आमी आमच्या जाणट्या आनी पिडेवंतां खातीर आमी मागतल्यो. आनी मीस जातूच कॅन्टीन आसा थंय आमची चाल आसा ते परी पेज कांची आमी वांटल्यो. शेजाराची 16 तारीख आमच्या भाग्योस वाजाची दोबाचीक पोरबेचो दीस आनी ह्या दिसा मिसांची मांडावळ हे परी. सकाळीं पयले मीस 5 वाजता, उपरांत 6 वाजता, 7:15, 8:30, 10 वाजता दोबाचीक पोरबेचे मीस. हे मीस बिस्म साहेब थियोदोर मेस्क्रेनस, ताचे बरोबर आमचो कादियाल गवळीक बाब आनी आनीक 3 बीस साहेब मिसाची भेटयतले. त्या उपरांत बागेज वाजाचे ओरातोरेच्या कुडांत मीस जातले 12 वाजता. सांजे पोरबेच्या दिसा मिसा 4 वाजता कोंकणी भाशेन आनी इंग्लीश भाशेन 5:30 वाजता. ह्या जाग्यार ज्यो सवलती आमकां मेळटा हांची बारीक नदर. आमचो कुमसारांचो माटो आसा, थंयसर यादनीक आसात, थंयसर तुमी कुमसार जावं येता. तशेंच आमचो कावंटर आसा, थंयसर तुमी मिसां दिवं येतात. तशेंच मागणी जावं उपकार विनंती थिंगासर बरोवं येता. कोणाकूय देणगी वा डोनेशन करूंक जाय, आमच्यो माद्र भयणी आसात, तुमी तांकां वचून मेळची. आमचें एक धर्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा, रिलिजियस आर्टिकल्स, थंयसर विक्रेक मेळटा. भोव करून ह्या वर्साचो बागेज वाजाचो कॅलेंडर ऑफ द इयर 2024 मागण्याचो जेलो हो कितें पुस्तिका आमी काडला. थंयसर वेगवेगळी तरेची मागणी आमकां मेळटा आनी दोनूय भाशेन, इंग्लीश भाशेन तशेंच कोंकणी भाशेन ही पुस्तक विक्रेक आसा. तशेंच कोतां, मेदाल जावं आमची दुसऱ्यो इमाज्यो थंयसर ह्या स्टॉलार वचून तुमी पळोवचें. आमचो फर्स्ट एड सेल आसा कोणाकूय भलायकी बाबतीन आदार दिवंक. तशेंच पिवपाक उदक दवरलेलें आसा. आमचे वॉशरूम्स, टॉयलेट्स आसात. आमची फेर आसा सकयल्या वाटेन. आनी आमी सदांचे भाशेन सेंट जोझफास कॅन्टीन आसा आमची भूक मारूंक. तुमी थंयसर वचून तुमी भेटची. नोयनाच्या दिसांनी तेच भाशेन पोरबे दिसा बागेज वाजाची सांगतवार ही उक्ती आसतली. वेळ सकाळीं 7:30
ते 2:05 मेरेन आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत. मिसांग कोणीय एल्सांनी नोयनांक संवेदेची उतरां वो वाचपाक वो बावत्यांची मागणी वाचूंक सोदतात ताणें मिसा आदीं वो आदल्या दिसा साक्रिस्तीन दिवन आमच्या सिस्टरीक मेळची. आमचो कितें हुस्को तुमी हुस्को दवरचो तुमच्या वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो आनी सांडलोली वस्त मेळत जाल्यार आमकां कळोवचें. आमचो सांगतवारीचो यूट्यूब चॅनल आसा सँक्च्युरी ऑफ सेंट जोसेफ वाज. ह्या चॅनलाचेर सगळीं मिसां पळोवंक मेळटलीं. तशेंच CCR TV 9:15 आनी 4 वाजता हे मीस ते आपल्या चॅनलाचेर दाखयतात. आनी माणे कडेन आमचे वॉलंटियर्स तुमकां कितें सांगतात वा सुचयतात तेन्ना तुमी तांकां आयकुचें. सगळीं बी रावया. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. नोवेना मागणे. सगळीं बराबर म्हणुया. मोगाळ बापा तुझ्या पुतान आपल्या दयाळपणाची अजापा तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी ओपले. ताच्या पावलार पावल मारून तुझ्या सेवका बागेवन झुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्मृतेन आनी आंकवारमरेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो करण्यो केल्यो. आनी आमी सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलोवन बागेवनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले. असले विचाराच्या जिविताचेर विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसताव. आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागताव. उगीच रावन गरजा खातीर मागचें. हे मागणे आमी करताव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया झुजे वाजा आमच्या भावा. आमच्या बाबा तुझी मोजूक पावो साक्षी दिवं जेजू बाबा कोसू उर्बेन आमकां जागो तुझे वाजा आमच्या बाबा तुझे पासून आगामोयमा Papa Jesus, Umiratya, Agamoyma, Sasa, Sasa, Tuze waza, Amcha Baba, Tuje pason, Agamoyma, Papa Jesus, Umiratya, Agamoyma, Sasa, Sasa. Pirabusulu, Lukotikli, Lukapus, Olaibus Wonsoro, Piloyan, Pindan, Krishna, Koya, Alporan, Shanti Bogum Solo. Tuze waza amcha
luce pastor, algamoi mar. Por Gesù, povita mea, algamoi mar,